नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आजच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बिट्स पिलांनीत मरण पाविल्ल्यात. ऋषीच्या उलटेत सापडले 3 प्रकारचे ड्रग्स. रेंडॉक्स मशिना वरवीं विद्यार्थ्याचे उलटेची केली जीएमसीत तपासणी. बेतोडा पंचायत क्षेत्रातल्या कसमशेळ वाठारांतल्या लोकांनी आयआयटीक केलो विरोध. मुख्यमंत्र्याक कोणे तरी दिली चुकीची म्हायती. आयआयटी आयली जाल्यार बागायती जातल्यो नश्ट. कसमशेळ थळाव्यांचें म्हणणें. कळंगूट गौरववाडो वाठारांत अन्न आनी वखदां प्रशासनान बेकायदेशीर आस्थापनाचेर घाली धाड. उणे दर्जाच्यो 150 किल काजू बियो केल्यो जप्त. कायदेशीर परवाने नाशिल्ल्यान आस्थापन केले सील. देवळात फुलां विकपी जाणटे बायलेच्या गळ्यांतली फारायली भांगराची माळ. मये केळबाय देवळांतली घडणूक. पुलिशेंत कागाळ नोंद. फुडलो तपास सुरू. अंजुण कम्युनिदादीच्या 1200 कोटी रुपयांच्या जमीन हातासपाच्या प्रकरणात गोंय आनी हैदराबादातल्या 13 जाग्यांचेर ईडीची धाड. 75 लाख रुपया BMW, रेंज रोवर धरून 6 आलिशान गाडयो जप्त. सप्तकोटेश्वराचे देऊळ आशिल्ल्या मूळ सुवातेर दिवाडे उबारतले कोटी तीर्थ कॉरिडॉर. डंप हाताळपा खातीर टेरीक घेतला ऑन बोर्ड. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याची माहिती. आता पळोवयात खबरो विस्तारांत. बेतोडा पंचायत क्षेत्रातल्या कसमशेळ वाठारांतल्या लोकांनी आयआयटीक खर विरोध केलो. सरकारान जैव विविधताय नश्ट करची न्हय. ह्या वाठारांतले 95% लोक कृषी कार्ड धारक आसात. देखून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां कोणे तरी चुकीची म्हायती दिल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें. सरकारान ह्या वाठारांत आयआयटी हाडपाक बळजबरी केली जाल्यार सरकारा विरोधात एकठांय लढो दितले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी ह्या वेळार दिली. आयआयटीचो प्रोजेक्ट जो जाता तो खंय ना खंय तरी आमकां विश्वासान घेनासतना हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो आसा असो आमची एक मागणी आसा. आनी आमचो एक म्हणजे आमी अशें म्हणटात की आयज 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा तितून आमी टेनंट म्हणून लागलेले आसा. आणि टेनंट म्हणून लागलेले उपरांत आमी ही जमीन जी आसा ही परचेज केल्ली आसा. आणि तेका लागून सरकारान जे वेळार हो येदो मोठो प्रोजेक्ट हांगा येता तेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक हांगासर खंय ना खंय तरी कॉन्फिडन्सान घेवन तेच्या नंतर हो प्रोजेक्ट चालू करपाक जाय आशिल्लो किंवा तेजो बाकीचो जो प्रोसेस आसा तो चालू करपाक जाय आशिल्लो. आयज तुमच्या मुखार प्रेस घेवपाचें कारण जे आसा ते काल सीएमान जो स्टेटमेंट केलो की आमकां खंय ना खंय तरी कोण तरी कुसलायता म्हणून. सीएमाचो स्टेटमेंटाक आमी आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना. पूण जशे पद्दतीन रिपोर्ट सीएमाक गेल्लो आसा म्हणजे कोमुलदादीन जो ताका रिपोर्ट दिला आसतलो की हांगा कांयच ना अशें म्हणून. पूण हांगा जे तुमकां जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार हांगा बागायतार आसा आनी आमकां फूस लावपाचें सारकें हांगा कांयच कारण ना. कारण ही 5 लाख जमीन जी आसा हे जमनीक आमचें उत्पन्न आसा. आनी हे उत्पन्न जे आसा हे उत्पन्न आमी हांगा आमचे जे लोक जे आसा हे लोक आमचे हांगासर हे उत्पन्नाचेरूच हांगा डिपेंड आसा. हे उत्पन्नाचेरूच ते हांगा तांची जी येरादारी आसा ती येरादारी ते चलयता, आपलें पोट चलयता. तुमकां आनी सीएमाक हांव एक गोश्ट सांगूंक सोदता की जो एप्रील म्हयनो जेन्ना सुरू जाता तेन्ना आमचे जे शेतकरी भाव आसा हे भाव हांगासर मिरसांगो घालतात, मिरसांगाची बियो घालतात, ते किल्लोन काडटा. हे सीएमाकूय खबर आसतलें कारण आमोण्या जावं ते बाकीचे सुर्ला जे गांव आसात थंयूय तेजे हे अशें चलता आसतलें आनी ताका खबर आसतलें. तर म्हणटा की हांगा आमचें कांयच उत्पन्न ना किंवा ताका जो रिपोर्ट असो वयता की हांगासर उत्पन्न कांयच ना म्हणटा तो. जर हांगासर कांयच उत्पन्न ना जाल्यार सीएमान हांगा येवन पळयचें की हांगा खरेंच उत्पन्न आसा काय ना. आणि सीएमाक आमी आनी एक गोष्ट सांगपाक सोदता ती म्हणजे हांगा जे आमचे लोक आसात हे सगळे एसटी बांधव आसात. म्हणजे 99% हांगा जर तुम्ही पळयत जाल्यार एसटी लोक हांगासर आसात. आमकां सीएमाक प्रश्न आसा की प्रत्येक जाग्यार जे वेळार तुम्ही आयआयटी हाडपाक सोदतात जी आयआयटी कोणा लोकांक नाका हांगासर पूण तरी तुम्ही ती हाडपाक सोदतात पूण प्रत्येक जाग्यार ती कित्याक लागून ताका ते धांवडयतात. आयआयटी ह्या खातीर नाका कित्याक हांगा जे लोक जे कोण एसटी बांधव आसा किंवा जे कोण एसटी सोडून बाकीचे लोक जे आसा ते सगळे फक्त ह्या उत्पन्नाचेर डिपेंड आसा. सिजनल उत्पन्न करतात, चिबडां तवशीं कितें काडटात ते बाजाराक व्हरोन विकतात आनी तेजे लागून ते पोट चलयतात. इवन आमी सुद्दां आतां इतले 150 वर्सां जर झाडां सुद्दां तुमी जर व्हडलीं व्हडलीं पळयती वयर वचोन पळयत जाल्यार 150 वर्सां पयलींची वडाची झाडां, पिपळाची झाडां अशीं तुमकां मेळटलीं हांगा जी तेजे तुमकां लायफ पळयल्यारूच कळटलें की इतले वर्सां आमी हे सांबाळून दवरलेले आसा. तो कितें म्हणटा की 15 लाख स्क्वेअर मिटरान आमी आयआयटी हाडटले. पूण जर सगळी 19 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा तितूंतले टेनंट म्हणून आमी जे 36 किंवा 40 लोक जे लागलेले आसा 114चे
तेंचे कडेन सादारण ते एक 4,72,000 सुमार जमीन आसा तेंचे कडेन. आनी प्लस जर तुमी फॉरेस्ट एरिया म्हणून रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून जर 5 लाख काडली जाल्यार उरली कितली 10 लाख. प्लस एडिशनल लोकांनी भायल्यानूय जी नांवां टेरेन ना अशे लोकूय बी हितून 40 लोक आसात जे उत्पन्न करतात आनी आपले पोट करतात. हांगा सोर्स ऑफ इन्कम म्हणल्यार फक्त आसा तो म्हणल्यार उत्पन्नाचो ते बागायती. जर तुम्ही कृषी जर तुम्ही गोवा बागायतदारान वचून पळयत किंवा एग्रीकल्चरान वचून पळयत जाल्यार हांगा 95% कृषी कार्ड होल्डर आसा हे सगळे लोक. कळंगूट गौरववाडा वाठारांत अन्न आनी वखदां प्रशासनान बेकायदेशीर चलपी देसी काजू फॅक्टरी ह्या आस्थापनाचेर धाड घाली. प्रशासनान धाड घालून तांचे कडल्यान उण्या दर्जाच्यो 150 किल काजू बियो जप्त केल्यात. ह्या आस्थापनात उण्या दर्जाच्या काजूंचेर प्रक्रिया करताले आनी ह्यो काजू बागा कळंगूट वाठारांत 800 ते 900 किल ह्या दरात विकताले. देखून कायदेशीर परवाने नासतना चलपी हे आस्थापन सील केल्ल्याचे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिल्या. एक असो हांगा युनिट ऑपरेट करताले आनी युनिट ऑपरेट करप जे पळय नॉन एडिबल कॅज्यूज आसा जे ऑयली बिली ज्यो खावपाच्यो लायकीच्यो ना ते हाडप आनी ताजेर प्रोसेसींग करप. प्रोसेसींग ताका मसाला लावप मागीर आनी ताका सॉल्टेड करप आनी वेगळे वेगळे ताका फ्लेवर घालून ताजेर प्रोसेस करून तो विकप जो नॉन एडिबल कलर. आनी हाजे आमी फाटीं आशिल्ले तर आमी हे ट्रेस करता. आज आमकां ट्रेस जाले राजेश चव्हाण आनी दुसरो आसा तो सुनील चव्हाण. हे फाटल्या घरान हांगा तुमी जे पळयता पळय तातूंत हे सगळे जे कोण हांगा वेंडर्स आसा थोडे दोज आर इनवॉल्ड इन दीस अनफेअर प्रॅक्टिसीस तांच्यो काजू हाडप हांगा प्रोसेस करप आनी तो व्हरून परत मार्केटान घालप. आमी आज हांगा सगळो तांचो जो म्हाल आसा पळय रॉ मटेरियल म्हणजे तो कॅज्यू तो आमी सीज केल्लो आसा. फिनिश प्रॉडक्ट तोय सीज केल्लो आसा आनी आमी हाका आज सील मारतले. पयली गोश्ट दीस हो प्रोसेस चलतलो ताका लायसन बिसन कांय ना म्हणून आमी ताका नोटिसय काडिल्ली आसा. जो सॅम्पल जे आसा ते काडटले आनी इट वील गो टू लॅबोरेटरी एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ द लॅबोरेटरी ताजेर फुडली एक्शन जातली. हो प्रिमायसीस रेंटेड रूम आसा विच बिलोंग्स टू मिस्टर कृष्णा. ऑफेन्स म्हणजे आता सध्या जो पर्यंत सॅम्पल एनालिसिस दिना ताजो रिपोर्ट येना तो पर्यंत ताजेर उलोवप सारकें जायना. जो पर्यंत रिपोर्ट येतलो तेन्ना ताकाय ताजो भितर ताका इम्प्लीट केलो जातलो बिकॉज ही हॅज गिवन देम दीस प्रिमायसीस टू ऑपरेट एंड दे आर डुईंग दीस ऑल दीस इलिगल एक्टिविटीज. ज्यो आसा ह्यो आमकां आयिल्ल्यो आनी जे हे बीच सायडीन कित्याक ते कमी विकता कित्याक असले माल प्रॅक्टिसीस चालू आसा. सो हे आमी मनान धरून ही सगळी आमी कारवाई चालू केल्या आनी म्हाका दिसता की हे आनी एक मोठ्या प्रमाणात जातले आनी आमचे डिपार्टमेंट तशेंच आमी दुसऱ्या डिपार्टमेंटांक जे एलायड डिपार्टमेंट आसा तांकांय बरयतले आनी ही जी प्रॅक्टीस आसा ती कंप्लिटली कर्ब करतले. सो हे केले म्हणटच जो आमचो दुसरो बरो गोंयचो काजू आसा हाकाय एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटलो. पॅकेटी लेबल वेल लेबल्ड जो काजू आसा विथ द एड्रेस ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर विथ द कॉन्टॅक्ट डिटेल्स ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर हे आसपाक जाय. हे तो डिक्लेअर केले म्हणजे तेजेर कोण तरी आसा हेच्या फाटल्यान जी ह्या प्रोडक्टाची गॅरंटी घेता. वो कितें कोण हॅपी ना जाल्यार कस्टमराक ते परते वचून ताजेर ग्रिव्हन्स फायल करूंक जाता. सो असले जे आसा ते जेन्युअन लोकूच आसा ते आपल्याक आपूण डिक्लेअर करतले की हो काजू खरेंच आपणे पॅक केला. तो नॉन जेन्युअन जो काजू आसा ताजेर सगळे जे हे तुमकां फूल डिटेल्स मेळचे ना. फक्त बरयतले ABC मॅन्युफॅक्चरर कलंगूट बागा अशें बरयल्ले म्हणटकूच तुका एक डावट येता की बाबा कलंगूट बागा म्हणजे हाणें सारकी हेजी जो प्लेस आसा तो डिक्लेअर करूंक ना म्हणजे हाजेर कितें तरी फॉल्ट जातले. नॉट ओन्ली कॅज्यूज दुसरे जे कॉमोडिटीज आसा स्पायसीस आसा कितें आसा लेबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हे एक अवेअरनेस जे आसा लेबल वाचप ही चडशी सवय आसना लोकांक पूण वाचचे लेबल आनी लेबला वयर म्हायती घेवन प्रॉडक्ट घेवचे. देवळात फुलां विकपी जाणटे बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची माळ चोरपाची घडणूक मये गांवांत घडल्या. हे विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. चोरिल्ले माळेची किंमत सुमार 2 लाख आशिल्ल्याचें कळटा. मयेच्या केळबाय वाड्याचेर रावपी सरस्वती नायक ही जाणटी बायल श्री केळबाय देवीच्या देवळात फुलां विकता. सदच्या भाशेन बेरेस्तार ती फुलां विकपाक देवळात बशिल्ली. एक अनवळखी मनीस सरस्वती हेचे कडेन आयलो. ताणें तिचे कडल्यान फुलां आनी नाल्ल घेवन देवीक पांयां पडपाक गेलो. थंयच ताणें सरस्वती हेच्या गळ्यांतली माळ ओडून पुज्यो काडल्यो. माळ चोरचे पयलीं दुबावितान सरस्वती हिका बिस्कीटचे पुडे लेगीत दिल्ले. आनी म्हाका हात दी आनी नाल्ल दिलो ताका काडून नाल्ल आनी हात दिलो आनी देवळान गेलो तो आनी मेळलो गो हांगा घे भितर दिवटल्यान गेले भितर
कसं नाल सारखं दोन म्हटल्यार पायाक आनी अशी उण्या रावले ती केली माळ मारी काडली आणि माळ काढून मागीर कितें केलें तिणे माळ काडल्यार नाच जालो मागीर तूं लोकांक बी आपोवंक ना आपूण ना हे आपले भुरगे आपयले ते मागीर तो तेका पळयल्यार तो हांगा रावंक ना 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 ते खंय गेलो जाणा पूण माळ कितल्या तोळ्यांची आसली 3 तोळ्याचे म्हणजे 1.5 लाखा वयर आसतली बरें आसतली बरी आसली दाट बी ह्यान पयलीं तुका हांगा तूं फुलां विकपाक बसता केन्ना असो केन्ना प्रसंग बी येयला केन्नाच ना मागीर तुका तेणी देवीच्या फुड्यान व्हरोन थंयसरूच तेणी माळ घेतली आनी पळो हय म्हणजे तो एक सादारण कितलो भुरगो आसलो काय जाणटो जाणटो आसलो मातसो म्हणजे 40 वर्स मदीं जाणटो ना भुरगोच तसो बट तुमी आतां पोलीस कंप्लेंट दिल्या हय पुलिसाक खंय गेले तेमी पण हांगा येयल्ले पोलीस गेले म्हणजे हे करून गेले पंचांग गेले बरें आयज आमच्या हांगा केळबाय वाड्यार चोरी जाली म्हणजे कितें ती फुलां विकूंक बसलेली आमची शेजारीन ती तिची माळ घेवन कोण तो पळो आनी अशी गजाल केन्नाच जावंक ना तेन्ना ह्या पुलिशेन तेका खंय तरी अरेस्ट करपाचो आनी अशें जेन्ना घडटा तेन्ना सगळे गांवाचेर परिणाम जाता आमच्या वादाक लागून हे कॅमेरे बी मातशे बंद आहा कित्याक लागून ते चालू ना तेन्ना अशी चोरी जावची न्हू अशी ताका पोलिसांनी बेगींतल्या बेगीन पकडपाचो म्हणजे सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद असल्या कारणान तुमकां कोण तो कळपाक मार्ग ना त्याचे कळना न्हू सीसी कॅमेरे बंद आहा म्हणजे पयलेच फावट हांगा पयलेच फावट अशी चोरी म्हणजे हे गांवांत घडपाचें न्हू आनी लोकांनी शादूर रावचे असल्या मनशांक आपल्या दारार सुद्दां उबे घेवपाचें ना देवळांनी सामके आतां चोर देवळांनी पावले तर देवळांनी पावले चोर म्हणजे आमी सादूर रावपाची सख्त गरज आहा गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अंजुन कमेदारीच्या 1,200 कोटी रुपयांच्या 3.5 लाख चौखण मीटर जमीन हातासपाच्या प्रकरणात ईडीन यशवंत सावंत आणि हेरांच्या गोय आणि हैदराबादातल्या 13 जाग्यांचेर धाड घाली. हे कारवायेत 75 लाख रुपया रोख रक्कम तशेंच BMW रेंज रोवर धरून 6 परस चड आलिशान गाडयो आणि महत्वाची कागदां जप्त केली. दिवाडे जे सुवातेर सप्तकोटेश्वराचे देऊळ आशिल्ले थंय कोटी तीर्थ कॉरिडॉर उबारतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. ते भायर पडून आशिल्ले डंप हाताळपा खातीर टॅरिक ऑन बोर्ड घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. दिवाडे जे सुवातेर सप्त कोटेश्वराचे देऊळ आशिल्ले थंय कोटी तीर्थ कॉरिडॉर उबारतले. पडून आशिल्ले खण डंप हाताळपा खातीर टॅरिक ऑन बोर्ड घेतला. गोंयांक लॉजिस्टीक हब म्हणून फुडें हाडपा खातीर गुदांव आनी लॉजिस्टीक अनुदान येवजण मंजूर केल्या. पशुवैजकीय महाविद्यालया खातीर डीन पद भरपाक मान्यताय दिल्या. सभापती पदा खातीर 23 तारखेर अर्ज भरतले. तेच बराबर गोवा भौशीक सेवा नेमात दुरुस्ती केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत सांगले. आयच्या कॅबिनेटात 10 वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस इन आवर ITI ताका घेतलेले आसा. Proposal for the dry docking major repairs of the captain of port and through the revamp at Ponji repairs करपाक घेतलेलो आसा. Approval of the development of the Koti Tirth corridor at a Diwar site of the temple of the Saptakoteshwar. सरकारान फाटलो जो रिपोर्ट केल्लो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन की पुराय गोंयांतली जी टेम्पल्स कितली डेमोलिश जाली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयिल्लो ताज्या उपरांत खंय करचें तर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची आमची स्वताची जागा ही दिवार आयलंडाचेर आसा वीच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड. त्याच जाग्याचेर सरकारान आयज निर्णय घेतला की कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हे दिवार सायटीचेर टेम्पल सप्तकोटेश्वर ज्या जाग्याचेर पयलीं आशिल्लें थंयसरूच कोटी तीर्थ कॉरिडॉर म्हणून जातलो. तेच अमेंडमेंट ऑफ द गोवा पुलीस सर्वीस रूल 2020. आत्ताच्या घडीक डिसिजन घेतला. एस्टिमेट करप ही मागीरची गजाल आसा. थ्रू GSIDCच्या थ्रू तो प्रोजेक्ट जातलो. अमेंडमेंट ऑफ गोवा पब्लीक सर्वीस रूल 2022. गोवा पब्लीक सर्वीस रुलान थोडेशे अमेंडमेंट केला. पोलीस गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह अँड वेअर हाऊसिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम 2025 हाच्या कॅबिनेटात अप्रुव्हल केली. Ex gratia of the line staff appointment under the work charge establishment
allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at the survey number 305 of Uzga village, Fonda Taluka. Area is an 18,730 square meter. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण तयार करपाचें काम सुरू आसा. टॅक्सीकारांक विश्वासात घेवनूच हे धोरण निश्चित करतले. ताका लागून टॅक्सीकारांची चिंता करपाची गरज ना. आपणे तांकां दिल्ल्या आश्वासनाचेर तांणी विश्वास दवरचो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. टॅक्सी एग्रिगेटर धोरणाविशीं मुख्यमंत्र्याची भेट घेवपा खातीर टॅक्सीकार मंत्रालयात आयिल्ले, पूण मुख्यमंत्री कामात व्यस्त आशिल्ल्या कारणान तांकां मेळपाक शकलो ना. मुख्यमंत्र्यान आपली बाजू स्पश्ट केल्या उपरांत टॅक्सीकार परते गेले. समेत हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक मरे मुद्दामून हांगासर आयल्या पयलीं तुमच्या वतींतल्यान तांकां सांगपाक सोदतां, तांकां जेन्ना सांगलां तांकां विश्वासान घेवनूच आमी डिसिजन घेतले म्हणून. त्या खातीर तेंच्यांनी अशा पद्दतीन येवन सचिवालयाच्या भायर उबे रावपाची गरज ना. तेंच्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो. 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीखूच नासता, तेवटेन दीस जायत आसता. सद्या ड्राफ्ट सुरू आसा. तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा, तेंच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची. त्या 21 जाणांक आपयतले, तांकां ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकीचे क्लियर करतले. इतक्या जाणांनी आपलो धंदो बिंदो बंद करून हांगासर उबो रावपाची गरज ना. म्हाजें तर म्हणण्यार सरकारान जेन्ना तुमकां सांगलां की तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचें डिसिजन घेवचें ना, ती आपलो अननेसेसरी कोणीच टायम वेस्ट करचो न्ही. तांकां आमी 100% विश्वासान घेतले. 10 तारीख म्हणजे 10 तारीख प्रत्येक गोष्ट जायना. हेवटेन 8 दीस वयता. तर ते ह्या दिसांनी केन्ना तरी तांकां सगळ्या जाणांक 20-21 जाणांक आमी आपयता. तांकां डायरेक्टर हांवें सांगलां म्हणल्यार म्हाजेर विश्वास दवर. सरकाराक टॅक्सीचो शुल्क थारावपाक इतलें कठीण कित्याक जाता? तांकां जर टॅक्सीचो शुल्क थारावपाचो ना जाल्यार हे खातीर एक तज्ञाची समिती नेमची, अशी मागणी गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी केली. दाबोळेच्यान पेडणे येतले जाल्यार कांय जाण चड शुल्क आकारतात जाल्यार कांय जाण कमी. हातूंत प्रवाशांची फटवणूक जाता. देखून गोंयांत ॲप बेस्ड टॅक्सी जावप गरजेचें अशें तांचें म्हणणें. टॅक्सीवाल्यांचो इशू इतलो कठीण कसो म्हाका कळना. सरकार सतत ताजेर चर्चा करता, विश्वासान तांकां घेतले म्हणटा, हो विशय सतत फुडें धुकलतात आनी टॅक्सीवाले काम धंदो नाशिल्ले भशेन सचिवालयाच्या मुखार वचून उबे रावतात. शेकड्यांनी टॅक्सीवाले एकठांय येतात. म्हाका दिसता हो इतलो सोंपो विशय सरकाराक तो कठीण कित्याक लागता? काय सरकार परत ह्या विशयाचेर निर्णय घेवपाक सोदना आनी कोर्टान सगळें ठरोवचें अशे तरेचो अपेक्षा दवरता? आमी सगळे लोक जाणात पळय, लोकांक जशें विश्वासान घेवपाक जाय तशें टॅक्सीवाल्यांकय विश्वासान घेवपाक जाय. हो तो एक जनरल खंयच्या वेवसाया संदर्भात निर्णय घेता तेन्ना अशे तरेचो निकश पाळटात. आतां लोकांची मागणी कितें आसा? लोकांची मागणी आसा डिजिटलायज ही जावपाकूच जाय. म्हणजे ॲप बेस्ड टॅक्सी हांगा जाय. ॲप बेस्ड टॅक्सी इतल्या खातीर जाय कारण लोकांक कळपाक जाय, पारदर्शकता येवपाक जाय. कितले बाबा एअरपोर्टा वयल्यान दाबोळेच्यान पणजे येतलो किंवा मोपा वयल्यान पणजे येतलो जाल्यार एक्झॅक्ट फेअर कितले आसतले? कांय जाण 1,000 घेतात, कांय जाण 2,000, कांय जाण 2,500 सांगतात. म्हणजे हातून भितर जो कोण प्रवासी आसा किंवा पर्यटक ताकाय लुबाडपाचो, ताकाय फटोवपाचो प्रयत्न जाता. म्हणटकीर एक पारदर्शकता रेटी संदर्भात येवपाक जाय. आमी हेंय जाणात की समजा मोपाच्यान जर कोणी एक नावेली गेलो जाल्यार ताका परते भाडें मेळना. म्हणजे ताका टॅक्सीवाल्याचे इंट्रस्ट सांबाळून दवरपाक जाय. पूण सांबाळून दवरता आसतना पारदर्शकता येवपाक जाय. एक रेट आसपाक जाय. अमके किलोमिटराक अमके रेट आसतली हें ठरपाक जाय. तें ठरोवप इतलें कठीण कित्याक लागून आमकां दिसता पण कळना. सरकाराक जर निर्णय घेवपाचो ना, सरकारान एक समिती एक्सपर्टाची नेमची, तातूंत भितर ग्राहकांचे प्रतिनिधी आसतले आनी जे सगळ्यांचो म्हणजे टॅक्सीवाल्यांचो आनी एकूण जे पळय ग्राहक आहात तांचोय इंट्रस्ट सांबाळटले. कारण निमाणे खुबशे ट्युरिस्ट पळय हांगा येतात, ते सतत कागाळ करतात टॅक्सी हे माफिया जाले म्हणून आनी ते कागाळ करतात आपल्याक लुबाडलो म्हणून. हे अशे तरेचे ट्युरिस्ट स्टेटीन भितर प्रवाशांक ट्युरिस्टांक लुबाडपाचो प्रयत्न जावपाक जायना. तांचे इंट्रस्ट सांबाळपाक जाय. अशे तरेची वेवस्था सरकारान करपाक जाय. कुडचड्यार एका ट्रकाची बॅटरी अनवळख्या चोरांनी चोरपाची घडणूक घडली. ट्रकाच्या धनयान अनवळख्या चोरा आड कुडचड्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. तुमचो ट्रक आशिल्लो त्याची खंय तरी बॅटरी चोरून व्हेल्ली म्हणून एक्झॅक्टली कितें जालां?
सारकें आमचो देव आसलो 5 दिसांचो आनी आदले दीस हांव गाडी घातलो पावून गेलो गाडी फाटल्यान गेलो हे मोराले कुडचड्यार ही करता जाल्यार गाडीक पयल्या बॅटरी ना म्हणटकीर तेंच्यांनी म्हाजो वॉटर ग्लास आसा पळय गाडयेचो तो ओपन करून बॅटरी काडली पुलीस कंप्लेन बी सांगलें तेंकां अशें जाला पूण कांयच तातूंत इन्क्वायरी अशें जालो असलो आनी इन्सिडंट खंय जालो अशें म्हाज्या कानार म्हणल्यार कालेय बी जालें स गाडयांची काडल्या आनी शावणाय जाल्या तेणें कंप्लेन दिली ना कोण सांगना पूण जाले ह्यो गजाली कुडचड्यार आनी सावंड्डेर घडपाक लागले केन्ना जाले चवथी दिसाक 5 दिव पावच्या आदले दिसा ही गजाल आनी मागीर हे बाकी जालें तेजे नंतर तेजे नंतर जालें मागीर तुमकां कोणा डावट बी तशें आसा डावट म्हणल्यार रातची कोण पेट्रोलिंगाचेर तेजेर आमी काय घराडे भायर आसतात ते दिसती बी पडना रातचे टायमार तुमी कंप्लेन दिल्ली आसा कंप्लेन दिल्ली आसा तेणें सीसीटीव्ही म्हणल्या पूण अजून तेणें इन्क्वायरी बी केल्या येवन केलो तो फोन बी गाडी बी पंचनामा बी केलो तेंकांय कांय व्हडलेशें मेळना परवरेच्यान येवच करप्यांक आतां खोशयेची खबर. परवरेचो राष्ट्रीय महामार्ग फुडल्या कांय दिसां भितर फोंडकूल मुक्त करतले. 2 जेट पॅचरांच्या मजतीन राष्ट्रीय महामार्गा वयली फोंडकुलां पुरयतले. ते भायर जंय हॉटमिक्स करपाची गरज आसा थंय हॉटमिक्स करतले म्हणून भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले. परवरेचो आमदार तशेंच मंत्री रोहन खंवटे वांगडा दिगंबरान बुधवारा परवरे राष्ट्रीय महामार्गाच्या अवतिकायेची पळोवणी केली. ह्या वेळार तो उलयतालो. आज आम्ही येता आसतना ताणें म्हाका थोडे रस्ते दाखयले रस्त्याचें कंडिशन सारकें ना तो सांगता तें सारकें खरें येता वता आसतना लोक बोवाळ मारता आमदाराचें नांव मारतले गव्हर्मेंटाचें ना जाल्यार सगळे इंजिनियराक कॉन्ट्रॅक्टराक सगळ्यांक आपल्याला आमी पयलीं डिसिजन घेतला की आयडेंटिफाय करून जे सर्विसवर एक नोडल ऑफिसर पयलीं अपॉयंट केलो जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर हांगाचो बिचोलेचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा ताका नोडल ऑफिसर केला फॉर द टायम बींग अलॉंग विथ सुपरिटेंडंट इंजिनियर दत्तप्रसाद कामत तांकां दोगांची हांगा इन्चार्ज दिवंक सध्या टील दीस ऑल दीस इश्यूज आर रिजॉल्व फाल्यांच्यान एक जेट पॅचर आयच्यान आज आयला एक जेट पॅचर फाल्यां येतलो 2 जेट पॅचर वील वर्क फॉर नेक्स्ट 5 days खंय खंय कितें आसा तें तातूंत मनीस पंच कोण दाखयतले ते सगळे पॉटवर्क बिटवर्क फिलअप केल्ले वचले ज्या जाग्यार खंय कितें घालपा जाय हॉटमिक्स घालपा जाय आयडेंटिफाय करता जाला हॉटमिक्स प्लान 1-2 आयडेंटिफाय करतल्यान आनी तांकां म्हटलें की पावस येवंक ना आनी अशें उरलें म्हटल्यार बाय 30 तारीख पर्यंत एक हॉटमिक्स प्लान आमचो 1 किंवा 2 तयार करपाचो आनी तांचे कडल्यान ते सगळे हॉटमिक्स घालून घेवप अशें एक टेंटेटिवली आमी आज करत. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिल्ली आसा. भाजपान स्वता गुंडागिरीचें राज्य चलयलां. भाजपाचो भ्रष्टाचार उक्ताडार हाडपा खातीर सिग्नेचर कॅम्पेन आनी हॅशटॅग बीजेपीचे बुराक हे प्रचार करप सुरू आसा. हे फाटभुंयेर आपाचे कार्यकर्ते प्रचार करपाक मडगांवां आयिल्ले. थंय मंत्री दिगंबर कामतान आपाचे कार्यकर्त्यांक धांवडावन घाले आनी शेपलावपाची धमकी दिली असो आरोप आपाचे मुखेली अमित पालेकरान मंत्री दिगंबर कामतीचेर केला. आमी भाजपाची दादागिरी खपोवन घेवचे नात. मडगांवां प्रचार करपाक आमी येतले. आमकां धांवडावन दाखयात म्हणून आपाचे अमिताचे मंत्री दिगंबराक आव्हान. आय एम टू इन्फॉर्म यू की आज आमचे जे व्हॉलंटियर्स मडगांवान भोंवताले सिग्नेचर कॅम्पेन करपा खातीर तांकां एक लिडर जो सामको क्लोज आसा दिगंबर कामताक हू इज द न्यू PWD मिनिस्टर ताणें तांकां थ्रेटन केले धांवडावन घाले आनी तांकां सांगलें मार पडटलो. ही परिस्थिती आसा. पयली गजाल सांगपाक सोदता हांव दिगंबर कामत आनी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या करप्ट सरकाराक बा आमचे लिडर्स ना आमचे व्हॉलंटियर्स ना आमी कोणूच तुमकां भिना. तूं एक तांकां धांवडायल्या मरे ते भुरगे तांकां बेश्टावन तुमी धांवडायले तांकां आज फाल्यां आमी येतले पळया तुमची कापाजत आमकां धांवडावपाची. फाल्यां आम आदमीचे पार्टीचे लिडर मडगांवान भोंवतले तुजें करप्शन दाखोवपा खातीर तुमच्या रस्त्यांची परिस्थिती दाखोवपा खातीर तुमी जें काम केलां जें करप्शनाचें काम केलां तें दाखोवपा खातीर फाल्यां आमी भोंवतले पळया तुमची कापाजत. खोर्ले म्हापशेच्या अहमद देवडी खून प्रकरणात पणजेच्या सत्र न्यायालयान 5 दुबावितांचो जामीन रद्द केलो. पोरूं 30 मेच्या राती बारीकशा कारणावयल्यान अहमद देवडी आनी ताच्या इश्टाक ह्या 5 जाणांनी बरोच मार घाल्लो. ह्या मारामारीत अहमद देवडी आनी ताच्या इश्टाक बरीच दुखापत जाल्ली. देवडीक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. 19 जूनाक ताका मरण आयिल्लें. गोंयांत सुणे चापपाच्यो घडणुको वाडतूच आसात. अंदू जानेवारी ते ऑगस्ट मेरेनच्या 8 म्हयन्यांच्या काळात फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत सुमार 848 सुणे चापपाच्यो घडणुको नोंद जाल्यात. तशेंच ताचेर उपचार लेगीत जाला.
महत्वाची गजाल म्हळ्यार जुलय आनी ऑगस्ट या दोनूच म्हयन्यांनी सुमार 259 सुण्यांनी घास मारपाच्यो घडणुको नोंद जाल्यात. देखून फोंड्या म्हालात भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. पळयात पुराय बातमी. फोंड्या म्हालात भटक्या सुण्यांचो उपद्रव वाडत आसा. 2023 वर्सा 1217 सुणे चापपाच्यो घडणुक्यो घडिल्ल्यो. 2024 वर्सा सुमार 1127 लोकांक सुणे चाबिल्ले. जाल्यार अंदू जानेवारी ते ऑगस्ट मेरेनच्या 8 म्हयन्याच्या काळात फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत सुमार 848 सुणे चापपाच्यो घडणुक्यो नोंद जाला. तशेंच तांचेर उपचार लेगीत जाला. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जुलय आनी ऑगस्ट ह्या दोनूच म्हयन्यांनी 259 सुण्यांनी घास मारपाच्यो घडणुक्यो नोंद जाल्यात. सुणे चापपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान पुराय म्हालात भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाला. देखून ह्या सुण्यांची खर कारवाय करची अशी मागणी लोक करीत आसा. आयज जो हो भटक्या कुत्र्यांचो इशू आसा हो खूब सिरियस घेवपाचो इशू आसा. कित्याक जेन्ना पयलींच्या टायमार जेन्ना भटके कुत्रे चड जाताले आनी ते जर अंधाधुंदी करताले तांकां म्युनिसिपालिटी थ्रू स्पेशली मारताले जे वादीव कुत्रे आशिल्ले ते. आयज आमी तें सगळें बंद केलां कित्याक खंय तरी जानवरांच्या प्रेमा खातीर आमी तें बंद दवरलां. पूण मारप हें योग्य न्ही हांव मानतां. पूण तेजे भायर आमी कितें तरी हांकां सॉल्युशन काडपाची आज अत्यंत गरज आसा. कित्याक जशी तुमी नोंद सांगल्या की 269 ऑलमोस्ट डॉग बायटाचे केसीस आयडीन रजिस्टर आसा. तेन भायर प्रायवेटान आनी केसी आसतल्यो जे लोक आयडीन वचना ते आनी खंय वतात. अशें करून म्हाका दिसता म्हयन्याक 300 वयर केसी आसतल्यो. सो खंय तरी गव्हर्मेंटान हेजेर सिरियसनेस जावपाची गरज आसा. लास्ट टायम फोंड्या भितर एक्चुली तें शापोराचेंच भुरगें फोंड्या भितर एक भुरग्याक ल्हान भुरग्याक दुर्दैवी गजाल ही एक्चुली सामकी ल्हान भुरग्याक कुत्र्यांनी फापसून मारून जीव गेल्लो आसा. हें फुडाराक घडची न्ही म्हणून गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर बसून सोल्युशन काडून हे भटके कुत्र्यांचो खूब कितें ना कितें सोल्युशन काडचें पडटलें. हांव फोंड्या वाठाराचो हावटीन. आतां आमी पळयता की फोंड्या वाठारांत जितले आतां भटके कुत्रे जितले भोंवता पळय आतां आमी आयडीन आतां दर कशें वाडल्या. आतां म्हयन्या प्रमाणे जुलयान आतां जवळ जवळ 141 आनी प्लस ऑगस्टान जवळ जवळ 118 म्हणजे 250 सुमार केसी आतां 2 म्हयन्या भितर. म्हणजे ह्या आतां वर्सा भितर कितले वाडले म्हणून हेजें आमकां नेम ना. सो हेजेर काही आतां गव्हर्मेंटान हेजेर बरें ते विचार करचे पडटा. बाबा हे फुडें आतां कशें जातलें म्हाका कळना की प्रत्येक एरिये 15-15, 20-20, 25 कुत्रे आनी डायरेक्ट गाडये वाले जावन ते काय बायट करता. आनी आतां केसी इतले बरें कुत्र्यांनी घास मारपाचें ते आयडिया ते सामकी केसी वाडली आहा. सो हेजेर गव्हर्मेंटान कितें विचार करचो. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दित आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवाकोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती तेणी म्हायती मेळटा
तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक. गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यात गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या